सोता तुका हुस्क्या कोतीत सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका विसावान तोडून घेताना काळजांतले उदका सोटा आयच्या दिसाचे सोळ पुजो तुका दोन्या भेट वयता संकोश्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोतीत सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळे कोडे सोता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. भाव भयणीनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार हे सकाळच्या मिसा बलिदानांत आयज आमी हांगा एकठांय जावन मारिया हेलेना सिल्वेरा ही आमच्या भयणीचो उगडास करता. पयल्या वर्साचो उगडास सर्गीच्या बापान आमचे भयणीक आपले शांतींत आपल्या विसवांत घेवंक मागुया. आमी एक एकलो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय. देवान आमचो इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिला. ताचे उद्देशी आमकां सासणाचें जिवीत मेळ्ळो. सासणाच्या जिवितांत मारिया हेलेना आमचे भयणीक वांटो मेळ्ळो. आमकांय मेळूंक भावार्थाचें बरवंशाचें आनी मोगाचें जिवीत आमी जिवंक हे मिसांत कृपा मागुया. आनी पवित्र भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्य घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklutko, somia, somia, somia kaklutko. Krista, Krista, Krista kaklutko. Krista, Krista. Krista kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. प्रार्थुया. बोधवार बापा मारिया हेलेना तुजे दुवेच्या मोन्नाच्या दिसाचो आयज आमी उगडास करता. तुजे शीब मेर नाशिल्ले काकुतीन तिका वेंगोय तुज्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सासणाक सूख भोगूंक तिका फाव कर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
इजिप्ताच्या इतिहासावेलें वाचप तेन्ना माय आनी ताचे सांगाती मुणगे सादुकीच्या पक्षाच्या वांगडी निडुकायेन बोल्ले आनी दोरनुतांक धरून एके भोवशी बोणकुणीत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकुणीची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगली खबर पळोवयात. तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकूंक लागले. माय आनी ताचे बागेली पावले. तांणी दोर सुमेची मुणगे इस्रायल पोरचेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी दोरनुतांक बोणकुणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकुणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकूण सारकी दापलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसले. पूण ती उगडतोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी मायांनी तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडलें. तेन्ना कोण एकलो ती निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बोणकुणींत घाल्ले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरचेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदाराक घेवन गेलो आनी बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक वाकरायत म्हूण ते भियेताले. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराचो जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. जबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनमासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक पोडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोवयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका साथ दिता आनी सगल्या मोशा हाकांतांतलो म्हाका निबारता. सबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निबारलो. सबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. ताच्या सेवकां भोंवती फेडो घालून सर्वेस्पराचे दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदतात तो मनीस बागी. सबाब. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान साथ दिली. उद्गाराक उबी रावया.
सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवाचेर बाबार्थ दवरूंक ना, आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कोत्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांटाळटा, आनी आपली कोत्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, एके इगोर्जेंत खंय जाणटोसो पादवीगार आसलो. धाकटुली इगोर्ज, दुबळी इगोर्ज. जायतो वावर आसलो. पावस पडल्यार इगोर्ज पावताली. इगोर्जेक चुनो जाय आसलो, जायत्यो वस्तू जाय आसल्यो. पूण तुजो जाणटो पाद्री खंय दर एक आयताराक लोकांक सांगतालो, कितें तरी दियात, इगोर्जेक जायतें काम आसा दियात. कोणे खंय ताच्या पॅरिशनरान फिरगोसकारान एक पोस्ट कार्ड बरयलें. आदली काळार पोस्ट कार्ड येताले. त्या पोस्ट कार्डाचेर बरयलें खंय, पाद्रीगार दर आयताराक तूं आमकां दियात 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 म्हणटा, आनी कांय ना, फकत दियात म्हणटा. पाद्रीगाराक खंय हें पोस्ट कार्ड वाचून मातशें सेंटिमेंट जालो. आयतारा दिसा खंय ताणें तें पोस्ट कार्ड हाडलें, आल्ताराचेरूच घेवन आयलो. आनी खंय तें पोस्ट कार्ड लोकांक दाखयलें, आनी ताणें सांगलें, पळय कोणे तरी तुमच्या मदल्यान हें पोस्ट कार्ड बरयलां म्हाका, सांगून गी पाद्रीगार, तूं दर आयताराक दियात 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 म्हणटा. आनी म्हणूंक लागलो खंय, हांव थांबून आसतना दियात म्हणटलोच. कित्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक आमचे पासत दिला, आनी आपलो पूत आमकां दीत आसा. आनी जितलो देव आमकां दिता आनी दीत आसा, हांवूय तुमकां सांगीत रावतलो दियात म्हणून.
देवाक दियात. भाव भयणीनो, देव दिता आनी बोगशिता, मनीस घेता आनी विसरता. ही मनशाची चाल. इंग्लीश भाशेन म्हणटात, गॉड गिव्स अँड फॉरगिव्स, मॅन गेट्स अँड फॉरगेट्स. ही चाल. अशेंच कितें जाता न्हय आमच्या कुटुंबांनी, आमचे वाड्या वाड्यांनी. मनीस विसरता. जायतें कितें आमी एकामेका कडल्यान घेता आनी रोखडी विसरता. आमच्या भुरग्यांक पळोवया, आवय बापूय तांकां दीत आसतात, पूण कितलीं आमचीं भुरगीं आपल्या आवय बापायन दिलेलें तितलेंय विसरता. देव आमकां दीत आसा भाव भयणीनो. देखून भाग्यून जिवांव हाचे शुभ वर्तमानांत आमकां म्हणटा, देवान आपलो एकल्याचो इतलो मोग केलो की आमकां आपलो एकलोच पूत दिलो, आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. कितें करूंक? that we may have life everlasting. सासनीक जिवीत आमकां मेळूंक, आमकां सासणांचे कास्तींतली निवारूंक, आमचें तारण जावंक देवान आपलो एकलोच पूत दिलो. आनी भाव भयणीनो, कसलेय कारणाक लागून, कसलेय परिस्थितीक आनी अडचणीक लागून समजुया सगळीं पवित्र पुस्तकां संवसारांतलीं ना जालेलीं, पूण ही एकूच वड उरलेली. इफ जस्ट दीस वन लायन वॉज टू सर्वायव, इट वॉज इनफ. बिकॉज दीस इज द समरी ऑफ द एंटायर बायबल. कितें? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोळ मारूंक न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं. This is the summary of what we read in the Old and New Testament. ताणें आमचो मोग केला आनी मोग करीत आसा. आनी ताकाच लागून आमी विस्वासान ताचेशी येता, ताचो मोग अनुभवता. पूण गरजेचें तें बाबा भयणीनो, हो मोग आमी मोगान फारीक करूं. हो मोग आमी ताचो अनुभवूंक आनी ह्या मोगान आमी जियो. आमी जायते पावटी म्हणूंक जाय, एकल्यानूच. हांव बसलोलो आसा, न्हिदलां, मोटर चलयतां, गॉड लव्ड मी सो मच. मी, तुजें नांव घे. God loved me so much that he gave his only son for me. केदें व्हडलें आमचें भाग बाबा. आनी देखूनच भाग्यून जिवा म्हणटा, आमचें जिवीत उजवाडीक, आमचें जिवीत खुशाल, आमचें जिवीत बरवशान भरलेलें. आमी मोत्तां जाल्यार देखून ह्या महामारीन देखून एके भाशेन भियेलेलीं आसा जाल्यार हीं उतरां आमकां उत्तेजन दितात. हीं उतरां आमकां कम्फर्ट दितात. हीं उतरां आमकां एश्युरन्स दितात की देवान म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपलो पूत जेजू दिला. भाव भयणीनो, हें सदांच आमच्या मनांत दवरुया. आनी देव आमकां दीत आसा आपलो पूत दिसाचे दिसाक. ह्या अवताराचेर देव हाजीर करता, आमकां आपल्या पुताच्या जेवणान पोसता. आनी हें जेवण घेवन आमकां अदीक एश्युरन्स, आश्वासन मेळटा की देव खरेंच म्हजो मोग करता आनी म्हजे खातीर आपलो पूत जेजू ताणें दिला. बिटोनीक आमी गायन गावया. C 30 आणि 3 सर्वेस्वरा मानून घे. 5 40 आणि 2
C33, page 42. हे आमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बाप्पाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव व्हडते देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, धुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी आमच्या देण्यांचो पोरमोळ तुज्या मुखार चोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानात फाव ते परी वांटो घेवंक कोवाळायेन आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबार राव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर्ब काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मोन्नांतली सोडवण फाव जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडोगेत तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रोगताची कांस. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मनीची इकाकलूच कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्ता तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. करून मरून गेल्ले आमची भयण मारी हेलेनांचे बसत मागुया. तिचे दुखेस कुटुंबा बसत मागुया. हांगा विधी भोंवतणी एकठांय जावन हे मिसांत वांटो घेतलें बसत तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतलें बसत मागुया. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दोमदूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटय. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक दिन वाचुया, वाखाणुया, आर्गां दिवया. ताणें आमकां आपलो एकलोच पूत जेजू दिला. न्हूच आमचे पासत मरूंक दिला पूण आमचे बराबर ठिकाण करून आमकां दिसाच्या दिसा आपल्या जेवणान पोसूंक सर्गींचे वाटेर आमी आसूंक आपल्याकूच मोडून आपले मांस आनी रगत आमकां दिता. हे सगळे मनांत हाडून ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगून आनी आमकां ताळमेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सुरवाखंडांतली वाटाय. कित्याक की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन उतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कबूल. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो
की ताणें आपल्या एकलेच पुताक दिलो. ओ तूं जेजू आमकां थारोवन सोडवण दिता तो, आमकां सासणीक जिवीत दिता तो. आज येताच्या जेवणांत वांटो घेवन सासणाच्या जिविताची वाटेर आसलेली आमी सुभागी. Sumia, ben moce भितर येवचें म्हाका पावना. तुमच्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Chris Prasada Velar, Gayon Gabuya, Moga Van Tov, D32, page 64. D32, page 64. She
प्रार्थुया. कोनवळ्या बाप्पा, सोर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोळ दी. आनी आमचे आदीं मरून गेल्ले मारियेलेन आमचे भयणीक सासणीक विसवांत वांटो फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां सांजे 6 ते 8 म्हऱ्यान आमचे इगोर्जेन बायबल कोर्स थोडे दीस ब्रेक पडिल्लो आसलो. फाल्यांच्यान आमी परतून सुरू करता. पॅरेबल्स ऑफ जीजस, जेजूचे ओपारी, ताचेर आमी शिकोवप करता. फाल्यां सदां भाशेन 6 ते 8 वेळार पावूंक प्रयत्न करुया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचो पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. निर्भागी आमची काळजां शेवटाचें गायन गावुया. K7 पान 142. K7 पेज 142.